ओके, सी नेक्स्ट MCQ. सो हो डेटा तुमकां दिला. ओके, हो स्टॅटिस्टीक अंडर पार्ट जो आसा मीन मिडियन मोडांतलो. सो तुमकां ह्या प्रॉब्लमान डेटा प्रोवायड केला. द टेबल बिलो शोज द सॅलरी ऑफ 280 पर्सन. सो हांगासर टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स 280. डेटा गिवन अबाउट द टेबल बिलो शोज द सॅलरीज. ओके, सो सॅलरी हांगासर तेंची हांगासर दाखयल्या. ओके, ऑफ 280 पर्सन. सो टोटल नंबर ऑफ पर्सन जे आसा पळय ते टोटल कितले आसा 280. ओके, नंबर ऑफ पर्सन म्हणजे 5 to 10,000 हे जे आसा पळय इन 1000 आसा. सो 5 to 10,000च्या रेंजीक कितले पर्सनांक मेळटा 49. 10 to 15,000च्या रेंजीक 133 पर्सनांक सॅलरी मेळटा. 15 to 20,000 63 पर्सनांक मेळटा. ओके, लायक दीस अशें तुमकां हांगासर डेटा अलॉट केला. सो आतां जेन्ना तो तुमकां पळय फायंड आवट आतां कितें करूंक सांगला, कॅल्क्युलेट द मिडियन ऑफ द डेटा. सो जेन्ना मिडियन फायंड आवट करूंक सांगतले त्या टायमार फॉर्म्युला जो आसा तो यो मिडियन इक्वल टू L प्लस N/2 मायनस CF/F इंटू H. ओके, एकदां हें तुमी फायंड आवट केलें काय तुमकां हांगासर व्हॅल्यू पुट करपाक जाय आनी सॉल्व करूंक जाय. ओके, तेज्या पयलीं जो डेटा आसतलो, ओके, जेन्ना मिडियन आसतलो त्या टायमार, सो मिडियन जर फायंड आवट करूंक सांगता त्या टायमार फर्स्ट सो तुमकां आनी एक कॉलम एड करपाचो पडटलो हांगासर जेन्ना मिडियन सांगतले तेन्ना. आनी तो कॉलम जो आसतलो तो CF आसतलो, क्युम्युलेटिव्ह फ्रिक्वेन्सी. ओके, सो आतां क्युम्युलेटिव्ह फ्रिक्वेन्सी कशी फायंड आवट करतले. सो फर्स्ट जे नंबर ऑफ पर्सन्स आसा पळय ते एज इट इज बरोवपाचे. ओके, मागीर 49 प्लस 133 करतले. ओके, सो जर प्लस केलो 9 आनी 3 12, 1 कॅरी 3 4 4 4 8 आनी 1. सो ह्यो आनी हो प्लस करतले हांगा येतले 182. मागीर नेक्स्ट करतना ह्यो आनी ह्यो हांगा प्लस करतले 182 प्लस 63 3 2 5 8 6 14 1 कॅरी 1 1 2 245 जाले. मागीर 245 प्लस 15 सो 260 जालो. 260 प्लस 6 266 266 प्लस 7 कितलो येतलो 273 273 प्लस 4 277 आनी 272 277 प्लस 2 279 आनी 279 प्लस 1 कितलो येयलो 280. म्हणजे तुमचे टोटल नंबर तितलेच येतले जितले नंबर ऑफ पर्सन आसतले तेन्ना. ओके, आनी हांगासली हेंची टोटल करपाक जाय. जर हेंची सगळ्यांची टोटल केली न्हू जाल्यार तुमकां टोटल हेची सेम येतली कितली 280 येतली. हो तुमचो N आसतलो. कळ्ळें. सो नंबर ऑफ पर्सन हेंची जर तुमी टोटल केली, ओके, हे नंबर ऑफ पर्सन तुमकां ऑलरेडी दिला कितलो दिला 280. जर तुमी हे प्लस केले जाल्यार हेंची 280 येतली. ओके, सो अशा तरेन तुमी हांगासर हे फायंड आवट करतले. आतां नेक्स्ट तुमकां मिडियन क्लास सिलेक्ट करपाक जाय. आतां मिडियन क्लास सिलेक्ट कशें करतले. ओके, मिडियन क्लास मिडियन क्लास. सो तुमकां हितून फर्स्ट N/2 ओके हे फायंड आवट करपाक जाय. कितलो येता तो N कितलो आसा 280/2 2 1 जा 2 4 जा. सो कितलो येयलो 140. सो 140च्या रेंजीक जो नंबर आसतलो पळय फ्रिक्वेन्सीच्या रेंजीक ती तुमची मिडियन क्लास येतली. सो 140 हांगासर खंय मेळटलो हांगासर आसा ना. पण 49 जालो काय कितलो येता 182 येता. 182 येतलो काय 245. ह्यो एक नंबर्स जे ग्रेटर नंबर चालूच आसा असेंडिंग फॉर्मान आसा हे पळयाच जे वाडत वयतले. तुमकां सोदूंक जाय कितलो नंबर 140. हो खंयच्या नंबरा कडेन वयताना आमकां मेळटलो. सो 49 जालो काय 182. सो आमकां जायो 140. सो 140 49 हो नंबर जालो म्हणजे हो कंप्लीट जालो. ओके, हो रो कंप्लीट जालो. सो आतां नेक्स्ट रो कडेन वयताना आमकां 140 मेळटलो. ओके, सो तुमची जी मिडियन क्लास आसा पळय ती ही येतली. खंयची ही मिडियन क्लास. सो मिडियन क्लास ही कित्याक येयली कळ्ळी कित्याक तुमकां N/2 जो आसा पळय 140 हो खंयच्या नंबरा कडेन वयताना मेळटलो हें आमकां फायंड आवट करूंक जाय. सो हांगा येताना मेळटलो तो. सो ही तुमची मिडियन क्लास जाली. सो मिडियन क्लास तुमी घेताना 10 to 15. सो मिडियन क्लास जी आसा ती 10 to 15 येतली. ओके, सो आतां एक एक तुमी फायंड आवट करतले. L म्हणजे कितें N/2 म्हणजे कितें क्युम्युलेटिव्ह फ्रिक्वेन्सी खंयचो आनी H. ओके, सो हे फायंड आवट करात मागीर आमकां ते सॉल्व करपाक जाय. सो L म्हणजे कितें लोअर लिमीट ऑफ मिडियन क्लास. आतां मिडियन क्लास खंयची घेतली आमी ही घेतल्या 10 to 15 घेतल्या. सो L जो आसतलो हांगा मार्किंग करता. सो L ह्यो लोअर लिमीट नंबर ऑफ मिडियन क्लास. सो मिडियन क्लास इज हो लोअर आनी हो अपर. सो L ह्यो 10 येतलो आमचो. मागीर N/2 आमी ऑलरेडी काडला. N/2 कितलो 140 N/2. मागीर उरलो CF क्युम्युलेटिव्ह फ्रिक्वेन्सी उरलो. मागीर F उरलो आनी H. ओके, सो CF आनी F म्हणजे क्युम्युलेटिव्ह फ्रिक्वेन्सी आनी फ्रिक्वेन्सी.
सो क्युम्युलेटिव्ह फ्रिक्वेन्सी आणि फ्रिक्वेन्सी. सो 182 हो मिडियन क्लास घेतला पळय त्याच्या फुडें जो आसतलो मिडियन क्लासीच्या जो सेकंड कॉलमा कडेन आसतलो पळय हांगासर हो तुमचो एफ जालो फ्रिक्वेन्सी 133 आणि मिडियन क्लासीच्या वयर जो नंबर आसतलो अंडर क्युम्युलेटिव्ह फ्रिक्वेन्सी सो हो तुमचो CF जालो. ओके सो हे ह्यो घेवं नाका क्युम्युलेटिव्ह फ्रिक्वेन्सी एज पर रूल वयलो घेवपाक जाय क्युम्युलेटिव्ह फ्रिक्वेन्सी आणि फ्रिक्वेन्सी ह्यो घेवपाक जाय. ओके सो हांगा बरेंच क्युम्युलेटिव्ह फ्रिक्वेन्सी जो आसा तुमचो 49 आणि फ्रिक्वेन्सी 133. आता एच म्हणजे कितें गॅप बिटवीन नाजाल्यार डिफरन्स बिटवीन अपर लिमीट मायनस लोअर लिमीट. आता खंयची एक क्लास घेवंक शकता तुमी हेतूंतलो खंयचो एक क्लास घेवंक शकता आन्सर सेमच येतले. ओके सपोज ह्योच घेतलो तर आमी जाल्यार 15 मायनस 10 अपर म्हणजे हो लोअर म्हणजे हो. सो एच जो आसा तो कितलो येयलो तुमचो 5. आता हे जे आसा पळय एल मागीर n/2 CF मागीर एफ आणि एच ही व्हॅल्यू आमी पुट करतले आणि सॉल्व करतले. ओके ओके सी सो आता आमी एक एक व्हॅल्यू घेवन सॉल्व करतले. ओके सो एल जो आसा तेजी व्हॅल्यू 10 प्लस n/2 जो आसा तो 140 मायनस CF जो आसा 49 एफ जो आसा तो 133 इंटू एच जो आसा 5. ओके सो हे कळ्ळें तुमकां. सो हांगा तुमकां हांवें व्हॅल्यू करून दाखयली. ओके आता सॉल्व कराच पयली ब्रॅकेट सॉल्व करा 114 49 काडले सो 91/133 इंटू 5 सो 10 प्लस सो आता हांगासर 91 इंटू 5/133. ओके जर जाय तुमी हांगासर डिवायडूय करूंक शकता नाजाल्यार स्ट्रेट मल्टिप्लाय कराच 10 प्लस 5 1 जा 5 45 133. सो हे डायरेक्टली पयली हे करूं नाका पयली हे पॉयंटानूच आन्सर काडपाक जाय तुमकां नाल्यार क्रॉस मल्टिप्लाय करशात. सो पॉयंटान आन्सर काडायचे 133 आणि 455. ओके सो जर आमी मल्टिप्लाय करूंक गेले 133 इंटू 3 3 3 जा 9 9 399 येतलो 399. सो 59 सून 9 काडलो 6 4 49 सून 9 काडले 5 0 56 येयलो डेसिमल 0. सो 13 4 जा मोस्टली 4 3 जा 12 4 3 जा 12 प्लस 1 13 4 1 जा 4 प्लस 5 532. सो 532 येता. सो 8 5 सून 3 काडले 2 28. ओके सो परत 0 घ्या 13 2 जा 133 इंटू सो 266 सो 14 उरलो. ओके सो 3.42. सो 10 प्लस हो कितलो येयलो 13.42 येयलो. ओके सो हांगासर तुमी पळोवपाक शकता ऑप्शन सो सी इज युअर करेक्ट ऑप्शन 13.42. ओके लायक दीस तुमी जे प्रॉब्लेम आसा रिलेटेड मिडियन क्लास जर डेटा दिलो तुमकां ओके सो जर डेटा दिलो आणि तुमकां जर सांगले की मिडियन फाइंड आउट करा जाल्यार एक कॉलम तुमी एक्स्ट्रा ॲड करतले क्युम्युलेटिव्ह फ्रिक्वेन्सी आणि जशें तुमकां एज पर फॉर्म्युला सांगला आयडेंटिफाय करूं एल n/2 CF F H तशें आयडेंटिफाय कराच आणि सॉल्व कराच.